इन्सिडंट घडलो म्हणजे ते फायर आर्म तेंच्यांनी थंय हँडल करता आसतना फायर आर्म मिस हँडल जावन तेंच्यांनी फायरींग केलें कोणाची जाल्यार पॉयंट आवट करून तेंच्यांनी फायरींग करून त्या हितून एक चली लागली गुळी लागली आनी ते ब्रॉड डेड डिक्लेअर केलें ताका. सध्या कितल्या दिसा तुमी रिमांड घेतलो? त्याका एक्युजर आमी आतां प्रोड्यूस करून 4 दिसांचो पोलीस कस्टडी रिमांड घेतलो आसा. साहेब वेपन जे सापडले घरांत तेजे कितें एक्शन बीन जाल्लें सर? तेजे आमी सध्या इनिशियल स्टेजीचेर ते इलिगल फायर आर्म म्हणून आमी केस रजिस्टर केली आसा. सो बाकीचे तेजे डॉक्युमेंटेशन व्हेरिफिकेशन करप चालू आसा. साहेब म्हाका एक सांग, ते वेपन जे आसा जे ओल्ड आसा जे भरपाचे आर्म म्हणटात ताका ते काडतुसीचे आर्म बरपाचे आहा ते कारतूज ना ते बरपाचे. आमी आसा केपें पोलीस स्टेशनार. काल काजूर सांगे ह्या गांवांत भितर एक इन्सिडेंट असो घडलो. ही दुर्दैवी घटना घडली. 5 जाण जे फ्रेंड आयिल्ले ते भोंवपाक म्हणून आयिल्ले खंय तरी घराच्या कामाक लागून एक भयणीगेर ती पळोवपाक लागून गेल्ली. मागीर खंय तरी जेवल्या आनी काजून भितर वचपाक मुखार वता आसतना तांकां खंय तरी फायर आर्म मेळ्ळें आनी फायर आर्मा कडेन खेळटा आसतना अशें म्हणपाक शकता आमी खेळटा आसतना जी गुळी खंय तरी लोड आशिल्ल्यार गुळी खंय तरी ते चेडवाच्या मानेक लागून आर पार जाले आनी चेडवाक खंय तरी हॉस्पिटलांत केप्यां शिफ्ट करता तेन्ना मरण डिक्लेअर केलें. आतां आमी प्रशाल साहेब जे केपेचे PI आसा तांचे कडेन आमी उलयले आसा. तांच्यांनी म्हणिल्लें आसा आतांच एक्युजाक खंय तरी हांगा रिमांडाक व्हेल्लो आनी 4 दिसाचो टब्बल रिमांड हांगा केपें पुलिसांनी घेतिल्लो आसा. आनी ह्या 4 दिसां भितर जी इन्फॉर्मेशन आसा ज्यो खरे एविडन्स आसा खरें कितें जालां हे सगळे मुखार येवपाची चान्सीस मुखार आसा अशें आतां आमकां केपेचे पोलीस निरीक्षक प्रशाल देसाय हांच्यांनी सांगिल्लें आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर अक्षय सावड्डेकार, केपेच्यान.